हे पण आम्ही वास्कोन सप्ताक करपाचो आम्ही डिसायड केला आणि तो सप्ताक एक बरे भाशेन जावन विथ कोविड जे प्रोटोकॉल्स आहा ते आमी घेवन सप्ताक आमी करतले आणि तशेंच आमी डिसायड केला की हे फावट आमचे सप्ताक आसले ते प्लास्टीक फ्री जावचे कशें सो ते खातीर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मोहन गुरुसान त्यांनी इनिशिएटीव घेतला की प्लास्टीक फ्री करचे तशेंच थंयचे जे महिला मंडळ आसा आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की आमी तेंचे प्लास्टीक बॅग्स घेतले आनी हांव सगळे जी आमची सप्तकाची जी कमिटी आसा तेंची वेडनेसडे मिटींग आसतली ते आफ्टर दॅट आमी म्युनिसिपालिटीन डिस्कस करतले आनी फुडले सप्तक कशें करपाचें आमी कितें डिस्कशन जालें आज आमी सप्तकाक डिस्कस केला तितून आमी सप्ताक एक पाटी आमकां थिंग कमिटीन ग्रीन सिग्नल दिलेलें आहा आमी हे सप्तकाक एक पाटी आमी फेरी घालपाची तयार आहा आमी फेरी घातले आनी आमी सगळे कावन्सिलरान डिसिजन घेला एमएनएस डिसिजन घेला की फेरी ही जावची आनी फेरी कोवीड प्रोटोकॉला अंडर जशें कोवीड प्रोटोकॉला अंडरय जातली ही फेरी ती कोवीड प्रोटोकॉल आमी फॉलोअप करतले कितें एसओपी येतली ती आमी ती एसओपी गव्हर्मेंट एसओपी आमी फॉलोअप करतले ह्या सप्तकाक आनी हे सप्तकाक आमी स्टॉलाचे आमी डिस्कस केले स्टॉलाची फी आमी हे पाटी कोविडा लागून 2 वर्सां कोवीड आसलेलें आनी हे पाटी आमकां सप्ताक देवा कृपेन मनोवपाक मेळटा म्हणून 2 वर्सां सप्ताक जालो नासलो हे पाटी आमकां दामोदराचेर जे आमी हो सप्ताक मनयतात की बरे भाशेन जावचो म्हणून आमी फेरीचे स्टॉलाचे फी ही आमी सेम धरल्या गेले ते पाटी 1500 सेम हा फी एक स्टॉलाची 1500 मिटर पर मिटर 1500 मागीर आमी गार्बेज एक स्टॉलाचे गार्बेज कलेक्शन करतले आनी एक स्टॉलाक आमी गार्बेज फी 1000 लायतले. इशू डिस्कस जालो म्युनिसिपल कावन्सिलान